मायनिंग एक्टिविटी तुम्ही कशें पळयता हो मुवमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट? आम्ही जसे गव्हर्मेंटान 2000 मायनिंग लेट मनोहर पर्रीकर आसतना सुरवातीक मदत करताले. फॉर एग्जाम्पल आमी आमची सगळ्यांचे अकावंट NPA जाल्ले आशिल्ले. त्या अकावंटात NPAंतल्यान कशें भायर काडपाचें. देन 17, 18, 19 ह्या पिरियडा भितर तांणी मायनिंग चालू केल्लें. देन सरकारान परत मायनिंग चालू करचें आनी सस्टेनेबल मायनिंग हे गोंय सरकारान चालू करपा खातीर आमचोय ताका सपोर्ट आनी तांणी आमकां तें मायनिंग चालू केलें जाल्यार आमच्यो एक्झिस्टींग बार्जीस आतां सद्या आमच्या कडेन अबावट 38 बार्जीस आसा. 38 बार्जीसांतल्यो जवळ जवळ 20 ते 22 बार्जी ऑपरेटींग आसा सद्या. बाकीच्यो बार्जी रिपेरींग फॉर वेटींग अंडर रिपेर अश्यो आसा. आनी थोड्यो बार्जी आमच्यो गोंयाच्या भायर गेल्यो. आतां त्यो गोंयाच्या भायर कित्याक गेल्यो गोंयाच्या भायर गेल्यो तर हांगा एम्प्लॉयमेंट ना आनी भायरूय आसा म्हणून चड पयशे जोडटा म्हणून ते गोंया भायर गेले अशें न्ही. फाल्यां सकाळीं हांगा 20 मिलियन टन जायत जाल्यार हांगा बार्जी शॉर्ट पडटल्यो आनी त्यो बार्जी हांगा येवंक शकता आनी सरकाराकूय मदत जावंक शकता. बिकॉज इकॉनॉमिकली ग्रोथ जर जातलो जायत जाल्यार सगळ्यांनी बरोबर वचपाक जाय. सो सरकार म्हणजे पयलीं लिजा दिल्ली आसा. आमी सरकारा कडेन विनंती केल्ली जे लिजा दिल्ली आसा तांकां बेगिना बेगीन ज्यो कितें NOCs जाय आसा त्यो सगळ्यो दिवन बेगीन मायनिंग चालू करा आनी सस्टेनेबल मायनिंग 20 मिलियन टन जर जायत जाल्यार वॉट एवर द एक्झिस्टींग बार्जीस आर गोईंग टू बी देर कॅन सॉल्व प्रॉब्लेम जावंक शकता. जेन्ना आमी तेच सरकाराक सांगिल्लें आसा की बँकां कडेन उलोवणी करात. बँकां कडल्यान आमकां कितें तरी सबसिडी दिवपाचो प्रयत्न करात. हें आमी तांकां सांगिल्लें आसा. सर तुमचें एक नवें कमिटीचें इलेक्शन जाल्लें आसा सेकंड येता. हाजे पयलीं बी मातशें इलेक्शन कमिटीचें मातसो बोवाळ आशिल्लो. सद्याक सिट्युएशन कशें आसा आनी केन्ना इलेक्शन जालें? हू इज द प्रेसिडेंट? टेल अस समथींग अबाउट एसोसिएशन. कशें आसा पळय सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज गोवा बार ओनर एसोसिएशनाची आमी 26 एप्रिलाक एक्स्ट्रा जनरल बॉडी मिटींग घेतली आनी त्या एक्स्ट्रा जनरल बॉडी मिटिंगेंत सगळ्यांनी मेळून एक 7 जण मेंबर सिलेक्ट केले. आतां हे कित्या खातीर सिलेक्ट केल्या तर गोवा बार ओनर एसोसिएशन फॉर लास्ट 2020 पासून काही कारणास्तव कोणाचो मागीर तो पर्सनल इगो आसो, कोणाचे मागीर वैयक्तीक मतभेद आसो आनी मायनिंग गोंयांत गेल्या 2012 पासून बंद आशिल्ल्या कारणान बार ओनर एसोसिएशन ज्या पद्दतीन पयलीं 2012 पर्यंत चलतालें त्या पद्दतीन चलनाशिल्लें आनी म्हणून काही तरी गैरसमज मेंबर्सां मदीं जाले आनी एसोसिएशन ठप्प आशिल्लें. मिटिंगी जायनाशिल्ल्यो. जशें आमी पयलीं मिटिंगी शेनवारा घेताले एक्स्ट्रा जनरल बॉडी मिटींग, AGM घेताले, सगळें वेवस्थीत आसतालें. तशें जायनाशिल्लें आनी तें जायना आनी आतां आमकां खरी गरज कारण संघटना ही म्हत्वाची आसता. वन इंडिविज्युअल इज नॉट इम्पॉर्टंट. संघटना जेन्ना ही संघटना जवळ जवळ 1975 पासून आमच्या त्या लोकांनी उबी केल्ली संघटना आज पर्यंत पद्धतशीरपणे चलत आशिल्ली पण थोडीशी गॅप उरल्यामुळे आमकां सगळ्यांक बाकीच्या जे बार्ज ओनर आमचे आतां आमच्या बरोबर जॉईन जाल्यात ते पयलींचे गोंयांत बार्जी चलयतात तांकां दिसपाक लागले की गोंयच्यो बार्जी ज्यो गोंयांत चलता त्यो सद्या कठीण परिस्थितींत चलतात. डिफिकल्टीज आसा मागीर त्यो फायनान्शियली डिफिकल्टी आसो, बँकेच्यो डिफिकल्टी आसो, रिपेरींग करपाच्यो डिफिकल्टी आसो, अश्यो अन्य डिफिकल्टी आसा आनी त्या डिफिकल्टीक लागून खंय तरी कोण तरी एक नेतृत्व करपी मनीस जावं, लिडर जावं आनी त्याच्या खातीर म्हणून आमी मुखार वचपाक काल 26 तारखेक मिटींग घेतली. त्या 26 तारखेक मिटिंगेंत आमी 7 जाणांची नांवां काडली आनी ती 7 जाणांची नांवां काडल्या उपरांत कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमच्या ताका मॅनेजींग कमिटी काडपाक जाय म्हणून ताची मिटींग आमची आज आशिल्ली आनी आज आमी ती कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे मिटींग घेतल्या, मिटींग काडली आनी नवीन कमिटी सिलेक्ट केल्या. कित्या खातीर सिलेक्ट केल्या? टू वेलफेअर ऑफ गोवा बार ओनर एसोसिएशन, टू वर्क स्मूथली विथ द गव्हर्मेंट ऑफिसीस, टू वर्क विथ द क्रू आमचे आसा तांच्या बरोबर, टू डू वेरी सोशल एक्टिविटीज वॉट वीश टू डू अर्लियर आनी सरकारा कडेन म्हणा, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन म्हणा, लेबर कमिशनरा कडेन म्हणा आनी दुसरे आमचे ज्यो एथॉरिटी आसात, इंग्लँड वॉटरवेज कनेक्टेड एथॉरिटी आसा तांचे कडेन म्हणा, एक सुरळीतपणे वेव्हार जावपाक जाय, कम्युनिकेशन जावपाक जाय, कॉन्टॅक्ट जावपाक जाय आनी हे सगळे घातले जाल्यार एक युनिटी जाय आनी ती युनिटी वाडोवपा खातीर आमच्या बार ओनरां मदीं जरी 4 वर्सां गॅप आशिल्ली तरी
कसल्याय प्रकारचे अंतर्गत मतभेद ना, आमी ते मानिनात आणि हाच्या मुखारय मानपाक ना. फक्त एकच विशय आमी आतां जे आसा तांच्या मनात आसा की गोवा बार ओनर असोसिएशन जशें 2012 पयलीं एक्टीव आशिल्ले, काम करत आशिल्ले, मागीर ते स्वता काम करता आसतना, स्वता धंदो करता आसतना सामाजीक क्षेत्रात जर कितें मदत जाय जाल्यार ते करताले, ते बंद जाल्ले. आणि त्याच्यामुळे आम्ही सरकाराकडे आता बहुतेक खूपश्यो मागणी आमच्यो आसा. ते सरकारान आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगल्या तुमकां टायम दिता, डेट दिता, तुमच्यो जे कितें मागणी आसात त्या आमी बसून सॉल्व करुया, सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक आपूण आपयता अशें म्हणून सांगलें. त्याच्यामुळे आमी एक कमिटी पॉवरफूल आसपाची, एक डेलिगेशन पॉवरफूल आसपाचें, एक समभाव म्हणजे एक बरी युनिटी आसपाची अशें सगळ्याचें मत जालें आणि म्हणून ही कमिटी काडली. सदांच मनशान म्हणजे आमी जशे सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात तशेंच आमी सदांच सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात. आणि सरकार जेन्ना डबल इंजीन सरकार आसा, वयरूय सरकार भारतीय जनता पक्षाचो आसा, हांगाय सरकार भारतीय जनता पक्षाचो आसा, आणि इंडस्ट्री ग्रोथ जर जातले जाल्यार ते बार ओनरांचे जावपाक जाय आणि सगळ्यांचेच जावपाक जाय. तशें वी आर लुकींग इट पॉझिटिव्ह थिंकींग. चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑल्सो. आज एक गोमंतकाचेर हांवें न्यूज वाचल्या की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू रिव्यू समथींग अबाउट द लिजीस गिवन. सो हांगासरले मायनींग कमिटी म्हणून आसा तांच्यांनी ऑलरेडी कितें रिव्यू करपाक जाय ते गोंयच्यान धाडलेले आसा. सो सरकार खरोखरच बऱ्या पद्दतीन हे मायनींग 2012 पयलीं आशिल्लें तशें न्ही, रेग्युलरायज मायनींग, सस्टेनेबल मायनींग, आणि सगळ्या लोकांक जे आतां सस्टेन जावन उरलेले आसा पळय तांकां तांचो फायदो जावपा खातीर आणि सरकाराचो इकॉनॉमिकली ग्रोथ वाडपा खातीर मायनींग चालू करपाचो प्रयत्न चालू आसा. लिजीस तेंचे दिल्ले आसा, थोड्यांक NOCs मेळिल्ले आसा, थोड्यांनी पयशे भरूंक नासले ते बी पयशे भरिल्ले आसा. आणि नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा आनीकय लिजीस येवपाच्यो आसा. आणि डंप पॉलिसी जी सरकारान केल्ली आसा त्या जर डंप पॉलिसीचो स्टार्ट करीत जाल्यार आमकां भरपूर फायदो जातलो अशी तरी आमकां आशा आसा. आमी सरकारा कडेन हांव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचो लॉजिस्टीक कमिटी चेअरमॅन आसा म्हणून म्हाका खबर आसा. वेरियस टायम आमी मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्टच्या चेअरमॅनाक मेळ्ळे, शिपींग मिनिस्टराक मेळ्ळे, आणि पोर्टात सद्या JSW एक पोर्ट आसा, अडानी एक पोर्ट आसा, आणि दुसरो पद नंबर 9 आसा. पद नंबर 9 आसा तो ऑपरेशनल ना. आमी सरकारा कडेन विनंती केल्ली आसा. आतां आमकां बार ओनर असोसिएशन सुद्दां वचून थंय रिप्रेझेंटेशन आमी ऑलरेडी प्लॅनिंग केल्या. फाल्यां सोमवारच्यान आमचें स्टार्ट जातलें कोणाक रिप्रेझेंटेशन कशें दिवपाक जाय तशें. आणि तुमी विचारल्या प्रमाणे मार्मुगांव पोर्टात धंदो येवपाचो जो आफ्टर मायनींग बॅन, मार्मुगांव पोर्टाची पोझिशन इज ऑल्सो डावन, एब्सोल्युटली डावन. 10,000 कामगाराचे आतां 3 ते 4,000 कामगार आसात. दे आर नॉट एबल टू पे देअर पेन्शनर प्रॉपरली, इतली तांकां लॉसीस आसा. बट सद्या तांणी पद नंबर 10 and 11 हो बी आउटसोर्स केल्लो आसा. आतां आउटसोर्स करता आसतना एक्झिस्टींग स्टेक होल्डर कोण आसा, म्हणजे वी आर ऑल्सो एज एक्झिस्टींग स्टेक होल्डर. फाल्यां सकाळीं आउटसोर्स केल्ल्या मनशा कडेन 10 बार्जी आसल्यो, तेणी हाडल्यो दुसऱ्यो खंयच्यान, आनी आमकां बिझनेस मेळूंक ना जाल्यार अवर क्लेम वील बी देअर फॉर बॉक्सायड इज टू हँडल देअर. बॉक्सायड एक व्हडली बोट, जर 2 लाखाची बोट आयली जाल्यार दे इज टू डिस्चार्ज इट at waste of breakwater up to 1,50,000 and 50,000 days to discharge is the bud number 11. So our claim will be there definitely की आमच्यो बार्जी तुमी घेवपाक जाय, आणि त्यो घेतले ही आमकां खात्री आसा. कारण हाच्या पयलीं आमच्यो बार्जी चलयताले आमी ताच्या थ्रू. आमचो बाब मयूर पार्सेकर कमिटी मेंबर आसा, तो ट्रेजरर आसा आमचो आतां नवीन, सो ताच्या थ्रू आमी चलयताले. सो बॉक्सायड आसो आणि दुसरो जनरल खंयचो कार्गो आसो, बट दॅट 10 and 11 इज स्पेसिफिकली मेड इट फॉर अँड फार्मास्युटिकल मुवमेंट कार्गो. आमकां वेस्ट ऑफ ब्रेकवॉटर म्हणा किंवा मुरींग डॉल्फिन म्हणा किंवा बद नंबर 9, वी हॅव ऑल्सो डिमांडेड टू द मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट that not to give that berth number 9 anybody else. You take over, invest yourself and make that berth for iron ore transportation. So if that तो फाल्यां 20 million टन जालो जाल्यार बर्थ नंबर 9 स्टॉकपाईल कार्गो करप आणि थंयच्यान भायर बोटीन लोड करप, दॅट वील बी ऑल्सो एन आयडियल. So we have given major and many suggestion to the port, given to the captain of ports. फाल्यां सकाळी अशें जावं शकता की captain of ports also is presently interested to start their Penjin port. But quantum in Goa particularly required
वेदर इट इज आयर्न ओर आनी आमकां कितें आसा वी आर नॉट डिपेंडेंट ओन्ली ऑन आयर्न ओर. फाल्यां कोल वाडलो जाल्यार आमकां धंदो मेळूंक शकता. फाल्यां बॉक्सायड आयलो आमकां धंदो मेळूंक शकता. फाल्यां वुडन चिप्स इज सपोज टू टेक ओवर एट द कोटंबी जेटी. फ्रॉम बार्जीस वी कॅन टेक इट टू द कोटंबी जेटी. दे कॅन टेक इट वेर एवर दे वॉन्ट फ्रॉम देअर डेस्टिनेशन. कळ्ळें न्ही. अशें आमी सर्वीस दिवपाक इज अवेलेबल आसा एट 24 hours एज वी यूज टू गिव सर्वीस टू द रिक्वायर्ड पीपल up from 2012 up to 2012. बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्वीस. आमी केन्नाच खंयच्यो गजाली डिमांड करिनासले की आमकां हें जाय तें जाय म्हणून. वी यूज टू सर्व द पीपल एंड दीस बार्ज इंडस्ट्री इज अ सर्वींग द पीपल. सो कशें आसा पळय, जेन्ना म्हजो ओन फ्लीट आसा आनी म्हजो धंदो आसा आनी पळोवपाक गेले जाल्यार त्यो बार्जी बंद करून आपले बार्जीक लुकसाण करून दुसऱ्याच्यो बार्जी घेवप आनी तो धंद्याचो एथीक न्ही. तरी सुद्दां आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमचें रिप्रेझेंटेशन दिता आसतना आमच्यो एक्जिस्टींग बार्जी आसा. फाल्यां आमचे कडेन 30 आसा आनी 30 बार्जी मुंबयच्यान येवपाच्या हांगा जर बरें जायत जाल्यार. सो आमी गव्हर्मेंटाक एक सांगता की 20 मिलियन टन तुमी करपा खातीर प्रयत्न करात. सरकारान हें कॅबिनेट डिसिजन घेवन केल्लें आसा. आमी पेपराचेर वाचलें की डम्प्स जो आसा ते डम्प्स पॉलिसी करून ते डम्प्सांतल्यान कितें एनवायरमेंट क्लियरन्स आनी कितें क्लियरन्साचें दिवपाचें आसा ते दिवन चालू करून जाल्यार 100% 20 मिलियन 20 to 25 मिलियन टन जातलें अशें म्हाका तरी दिसता.